येवकार हांव समीप नार्वेकार. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे आणि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता मदीं जाले पॅचअप, सांगता पंचायत मंत्री माविन गुदिनो. शुक्रारा जाली मंत्रिमंडळाची बसका. कांय पक्षांच्या आमदारांनी घेतली टीएमसी सुप्रीमो आणि बंगालची मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जीची भेट. तृणमुलांतल्यान नव्या इनिंगेक करतलो सुरवात, सांगले भारताचो टेनिस स्टार लिएंडर पेसान. 1 आणि 2 नोव्हेंबराक जोगला आणि गडगडा सयत घालून घेतलो पावस. कांय सुवातींनी 30 ऑक्टोबर ते 2 नोव्हेंबर मेरेन कमी चड प्रमाणात लायतलो हजेरी. हवामान खात्याचो अदमास. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. शुक्रारा मंत्रिमंडळाची बसका जाली. गांवगिऱ्या वाठारांतल्या 150 घरांनी लायट पावोवपाचो निर्णय बसकेंत जालो. म्हत्वाची गजाल म्हटल्यार भलायकी मंत्री आनी मुख्यमंत्र्या मदले कुफुसांव थंड जाल्ल्याचें माविनान मिडियाक सांगलें. शुक्रारचे मंत्रिमंडळाचे बसकेत महत्वाची अशी कसलीच चर्चा जावंक ना. हे बसके उपरांत भलायकी मंत्री आनी मुख्यमंत्र्या मदल्या कोफुसांवा विशीं पत्रकारांनी माविनाक प्रस्न केलो. भलायकी मंत्र्याच्या वाळपय मतदारसंघात सीएम ट्रॉफीचे आयोजन जावचें ना अशी वावडी पातळिल्ली. ताजेर माविन म्हणटा अंतर्गत मतभेद आसताच न्ही, पूण हे कोफुसांव आतां सुटावे जाला खंय. शुक्रारा जाल्ले मंत्रिमंडळाचे बसका बरेपणान जाली. अजून एचएम सीएम डिफरन्सेस कित्याक कमी जायना? कमी जाले मरे ना सीएम चेशा वाळपय जायना, सगळे कडेन जाता. ना जाले डिफरन्सीस सदां आसतले. दोन मनशां भितर डिफरन्स सदां आसतलेच. सगळे कडेन बरो आहा. आज कॅबिनेट स्मूथ जाले. फाटली जाल्ली ताका तितून कितें कितें जाल्लें फाटली कॅबिनेटाक सद्दां तितलेच स्मूथ आसना न्ही. तूं रस्त्यार वयता तेन्ना सगळे कडेन रस्तो स्मूथ खड्डे पडल्या न्हू ताका लागून. थोडे कडेन खड्डे पडटा. एवरीथींग इज वेल. सी एक विशनाका खूब म्हत्वाची डिसिजन कॅबिनेटान गेली घेता. हे पाटी थोडी खूब म्हत्वाची डिसिजन घेवपाचे आसात, तेजे चर्चा जाल्या. हांव इतलेंच सांगपाक शकता. ते फुडले कॅबिनेटीन येतले. सो तुमच्या डिपार्टमेंटाचे कितें येयल्ले कॅबिनेटाक आयज? ना ते हांव कांय सांगपाक शकना. हांव इतलेंच सांगपाक शकता. दीस इज अ पीपल ओरिएंटेड गव्हर्मेंट. लोकां जाय तशें जावपा जाय म्हूण लोकांची काळजी घेवन लोकांचे अपेक्षीक डिसिजनां जी घेवपाची आसा, फॉर एग्जाम्पल टू ब्रिंग ईज ऑफ डुईंग बिजनस, एकूच सांगपा म्हणल्यार ईज टू डील वीथ द गव्हर्मेंट फॉर वेरियस थिंग्स कनेक्टेड वीथ द पीपल. हेका सोंपेपण हाडपाचें काम चालू आसा. ते तुमकां फुडल्या कॅबिनेटीन घडी कळटा. पॅचीस तरी घातला मरे. तूं सांगता ते प्रमाणे तूं सांगता चोय पॅचीस घालून एटलिस्ट गडगड येताले ते फोंडान भितर पडटाले ते पडना. हॉट मिक्सिंग आतां चालू जातलें मुख्यमंत्र्यान की खड्डे आहा ते काडटले म्हणून. खड्डे आहा ते काडपाचें काम वेवस्थीत सगळे कडेन जाल्लें आसा. गांवगिऱ्या वाठारांतल्या 300 घरांनी लायट पावोवपाचो प्रस्ताव आशिल्लो, पूण 150 घरांकच कनेक्शन दिला. उरिल्ल्या 150 घरांक सोलराच्या माध्यमांतल्यान लायट दितले. माझ्या डिपार्टमेंटाचे एजेंडा एकूच आशिल्लो की आमी जे रिन्युएबल एनर्जीचे डिपार्टमेंटान जे घरां 150 घरांक लायट दिल्ली आनी आमी चालू करतरी आनी 150 लोक येयले जे खेडेगांवांनी रावताले. तांकां आज कॅबिनेटान डिसिजन केला की 150 तांकां कोणाक ऑर्डर दिल्ली, तांकां आनी 150 फुडें व्हरपाचें आनी उरलेली 300 घरां ती गोंयान सगळ्यांक लायट दिवपाची. सगळ्याक गोंयान ना ती ग्रीड सगळ्या कडेन पावना. हिली एरियाच्या भितर तो ग्रीड घालप सारकें जायना. सो गोवोरमेंटान तांकां लायट इतले वर्सां दिवना. तांकां सोलर घालून दिवपाचे 150 घरांक ओन्ली कंप्लीट केला. सो करता तेन्ना आनी 150 उरलेली ते लोक आतां येवपाक लागले. कित्याक पयलींच्या गोवोरमेंटाचे भरोसा दवरून आहले दिसताले दिनासले म्हण. सो आतां दिवपाक लागतरी तांकां कळलें की इफेक्टिवली चलता म्हण. सो उरलेली 150 घरां आतां उरलेली कॅबिनेटान डिसिजन घेतलां आनी दिता. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्याम च्यारी. कांय पक्षांच्या आमदारांनी आयज टीएमसी सुप्रीमो आणि बंगालची मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जीची भेट घेतली. मात ही सदिस्स भेट आशिल्ल्याचें सगळ्यांनी सांगलें. तृणमूलची मुखेली ममता बॅनर्जी बिरेस्ताराक गोंयांत पावली. 3 दिसांचे भोंवडेर ती वेगवेगळ्या राजकी फुडाऱ्यांक मेळून गोंयच्या राजकी घडामोडींचो अदमास घेतली. शुक्रारा भारताचो टेनिस स्टार लिएंडर पायस तृणमूलांत गेलो. विधानसभा वेंचणुकीत कितल्यो सुवातो लढयतले तें निश्चित जावंक ना, ममतान सांगलें. टॅक्सी चालक आनी हेर कांय समाज घटकां बरोबर बसून चर्चा केल्ल्याचें तिणें सांगलें. गोंयांत परतून येतली अशें सांगपाक ती विसरली ना. Goa is a very beautiful state and they will celebrate their 60 years of liberation. 20 years of liberation, and let this year
the Navi Shakal, new dawn of Goa. Let the sun rise, let the sun shine, and let the people smile. Goa have everything with them. What not? Fishing, to tourism, to mines, to sea, to so many things. But the problem is now nobody takes care. It is neglected now. Let Goa rule Goa. It is not that Delhi से लड्डू आएगा और दिल्ली का लड्डू गोवा चलाएगा. दिल्ली का दादागिरी एक बंद होना चाहिए. गोवा को अपन पाए में खड़ा होना चाहिए और उसका फाइट उसको ही होगा. हम लोग उसको मदद करेगा. हम सिस्टम बना देगा, मैकेनिज्म बना देगा. जितना मदद करना है. They didn't have problem for the economy, but they cannot manage it. It is totally mismanaged. We discussed this matter so many times for so many elections, but no result finally came out. And that's why let us stand in our own way. And I cannot discuss everything in details in this meeting now, because it depends on situation and everything. And local leaders, we have to discuss everything, and then it's a collective decision. It is not an individual decision, so I cannot tell you right now it is. But if anyone is interested to work with us, we will be happy. गोंयचे कांय दिग्गज राजकीय फुडारी तिका वचून मेळ्ळे. ढवळीकर भावांचो तेतून आस्पाव आसलो. पूण आपलो पक्ष टीएमसीत विसर्जीत करपाचो कसलोच बेत ना अशें तांणी स्पश्ट केलें. भाजपाक घरा बसोवपा खातीर सगळ्या पक्षांनी एके माचयेर येवपाक जाय अशें अपक्ष आमदार रोहन खंवटेन मात स्पश्टपणान सांगलें. तांचो स्टेटमेंट आसा की आमी 40 मतदारसंघात कॅन्डिडेट दवरतले. आमचो प्रश्न एज ए चीफ मिनिस्टर म्हणून आमी आज हांगा आयल्या. आनी जी अपॉइंटमेंट म्हाका दिसता फाटल्या फावटी हांवें आमच्या पत्रकार परिशदेंत सांगिल्लें की जशें बाकीच्या लिडरांक मेळटा तशें कोणीय जर आमकां अपॉइंटमेंट दिवन आमकां जर स्पेशल आपयले आसत आमी ना म्हणचें ना. कारण लिडराक एका प्रोटोकॉल आसता. बिईंग अ चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बेंगाल तो प्रोटोकॉल सांबाळप हें म्हजें कर्तव्य. इज अ कॅज्युअल मिटींग आमची. जी गोंयां येता एक वेस्ट बेंगालाची चीफ मिनिस्टर गोंयां आयल्या तिका मेळपा खातीर पयर कसो केजरीवाल जेन्ना आयलो तेन्ना ताकाय मेळ्ळें. ताणें आपयलें जाल्यार फाल्यां कोणी नो पॉलिटिक्स. आम्ही ठरयला आम्ही वतले म्हणून इंडिपेंडंट. वी विल गो इंडिपेंडंट. पण तुमकां येईल जाल्यार सर ऑपॉर्च्युनिटी एलायन्साची ऑपॉर्च्युनिटी येईल जाल्यार रिपोर्ट अलायन्स जावचें ना. पोस्टपोन जावपाक शकता. मागीर पळय. आतां हांव तुमकां त्याच्या विशीं कांय दिना. प्री मॅच्युअर व्हॉट यू आर टेलिंग. वी आर वर्किंग इन फुल स्विंग एज अ एमजी. See, Mamata Banerjee is a tall leader, and she coming down to Goa. Prashant Kishore was in touch with me. He has been in having one or two meetings which we have been had. And ताज्या खातीर Mamata Banerjee didi wanted to have a meeting, so courtesy call दिवपाक जायल्लो, just to meet her and understand what is her vision for Goa, what she has in mind for Goa. 3 months around the corner, how she plans taking the things ahead. I think IPAC and Didi are having some plans in their mind. My whole thing is everybody needs to be together with one particular platform to ensure that the ruling government goes home. I've had some sharing of thoughts. I hope maybe the team also of IPAC and they will also maybe discuss these issues later. She has asked you to join? The question is not of joining or doing. The thing is everybody needs to come together. And Taja Khatir, whatever I have given my thoughts, what we think how Goa should go in the next 5 years, I have had a chance to share my thoughts with her. She wanted to meet me, so to pay the courtesy call I have come today. So आता फुडें कशें वचपाक जाय, कितें वचपाक जाय, एक कॉमन थॉट आसचोच पडटलो सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाक जाय. राष्ट्रवादीचो आमदार चर्चिल आलेमावानय आपली चली वालंका आलेमावा सयत ममताची भेट घेतली. पूण ही सदिच्छा भेट आशिल्ल्याचें ताणें सांगलें. खरेपणी काँग्रेस आनी राष्ट्रवादीची युती शेळयल्या उपरांत चर्चिल युती खातीर पर्याय सोदतालो. चर्चिल वालंकाक वेंचणुकीच्या मळार देंवोवपाक सोदता
राष्ट्रवादीन न्हयकार दिलो जाल्यार तृणमुलाची दारां उक्ती आसतली काय कितें हाचो ताणें वास काडला सुये. उलोवप आमची आमची फ्रेंड मरे आमची फुटबॉल चल फ्रेंड मरे ती आनी ती आतां चीफ मिनिस्टर आनी फ्युचराची प्रायम मिनिस्टर कॅन्डिडेट मरे आमी ताका एकवटाची कॉल ती पयल्या. पण तुम्ही एनसीपीन आमी एनसीपी आहा हांवें सांगलां मरे पळय सांगलें नाय 2 रूख आहाय म्हणून एक बीजेपी आनी एक काँग्रेसू. तो काँग्रेस कितें आसता 4 कुडी जाल्या ते झगडून जाल्या आनी बीजेपीचे 3 कुडके आहा ते बराबर आहा ते इनसायड भायर बी दिसता पडटा कोण आम आदमी आनी आरजी आनी बीजेपी ते एकठांय आहा ते. सो आमचे कितें 4 कोटी जाल्ले आहा ते 4 कोटी जाला ते एकठांय जाल्यार सारके झगडपाक सगळे जर येयले जाल्यार बेस्ट जाता न्हू. बेस्ट जाता न्हू. कोण जाता कोटा मरे टायम मरे टायम घे मरे. सेंट्रल लिडरा कडेन उलयलो अशें अरे टायम हांवें सेंट्रल सांगलां सगळे एकठांय जावपा जाय. समज टीएमसी ना तरी पूण आतां ते मागीर पळय अरे कितें जाता ते. सगळे इंडिपेंडंट मागीर मुखार चोया लोकांना से आहा न्हू बाबा लोक वोट कोताय म्हाका आणि कोण तुमकां अप्रोच बी अशें जावना टीएमसी किंवा जायत जाल्यार सांगो जायना न्हू. अशें असलें तरी तृणमूल गोंयांत आयल्यार भाजपाक ताचो मात्तय फरक पडचो ना अशें भाजपाचो सरचिटणीस दामोदर नायक सांगता. आयकात. टीएमसी कांयच व्हडलें हें कांयच ना. तांचे खरें म्हणल्यार हांगा एक्झिस्टन्सूच ना. झिरो. बारीक विचार करात. टीएमसीचो कितें हांगा गोंयांत कितें खंय कार्यालय आसा बरे वेळाचेर रजिस्टर्ड ऑफिस आसा स्टेट एक्झिक्युटीव आसा खंय तरी पदाधिकारी आसा ट्रेजरर सेक्रेटरी अशें कितें आसा स्टेट मिटिंग्स कितें जाता असो कितें तो पक्ष हांगा आसा गोंयांत ना. फक्त बॅनरां लायलीं होर्डिंग्स लायले आनी आपलें एक तरेन चित्र रंगयलें आनी जो कोण तरी काँग्रेसीचो जो रिटायर्ड पर्सन आसा ताका घेतलो ए पर्सन. एमजीचो एक रिटायर्ड पर्सन आसा ताका घेतलो ए पर्सन. जालें. ती वेस्ट बेंगॉलान लोकल पार्टी. गोवा 365 खातीर इर्शाद शेख, विल्यम रॉड्रिग्स आनी श्याम चारी. आतां घेऊ एक ल्हानसो विसव. फोंड्या नगरपालिकेन कायदो हातांत घेवपी आरजीच्या वावुरप्यांचेर पुलीस कारवाय करपाचें थारायलां. आरजीच्या मेंबरांनी फोंड्याच्या बाजारांत वचून कांय विक्रेत्यांक धांवडावन घालपाचो यत्न केल्लो. भायले आनी भितरले असो भेदभाव पालिका करपाक शकना. पुलिसांक ताची दखल घेवपाक सांगला. नगराध्यक्षान सांगला. दसरो जालो, दिवाळी लागीं पावल्या. तशें जो तो आपले पोट भरपा खातीर वेगवेगळे संदशीर मार्ग सोदता. कांय जाणां रोजां विकपाक फोंडेच्या बाजारांत बसले. पूण रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या वावुरप्यांनी तांकां थंयसावन धांवडावन घाले. फोंडा पालिकेकूय निवेदन दिलें. पूण ही कायद्या भायली गजाल. भायले भितरले विक्रेते असो भेदभाव पालिका करपाक शकना. देखून हे प्रकरण पुलिसांनीच हाताळचें अशें आमी पुलिसांक सांगलां. आयकयात नगराध्यक्ष शांताराम कोल्वेकाराक. रेव्होल्युशनरी गोवन आरजी गोवनान मातसो एक प्रॉब्लेम केलो. दसऱ्याच्या निमतान जे पळय फुलवाले येता रोजां घेवन ते स्ट्रीट वेंडर म्हणून ते बसलेले आनी ते फुलां विकताले. ताणें बोवाळ केलो आनी आमकां एक रिप्रेझेंटेशन दिलें की ते जे कितें म्हटलां ताणें हे भायले जे स्ट्रीट वेंडर आसा त्या स्ट्रीट वेंडरांक थंय बसचें दिलें. आमी भायले आनी गोंयकार आसा आमी डिफरन्शिएट करपाक शकना. स्ट्रीट वेंडर जशे गोंयकार बसता तशे भायले बसपाक शकता. आमी कायद्यान तांकां उठोवपाक शकना. सो ही गजाल आसा ती फुडले येणाऱ्या काळात दिवाळीक जर अशे प्रॉब्लेम जावचे न्ही म्हणून आमी पुलीस डिपार्टमेंटाक आमी एक लेटर बरोवपाचें ठरयलां आनी तुमी लॉ अँड ऑर्डराच्या अंडर हे सगळ्यो अश्यो ज्यो केसीस आसा त्यो तुमी हँडल करच्यो. फोंडा पालिकेचे बसकेक आनी कांय म्हत्वाचे थाराव घेतले. पालिका इमारत पोरणी जाल्ल्यान नवीन इमारत बांदतले. ते खातीर 1.5 कोटी खर्च येतलो. पोरणी पालिका तशीच दवरतले. डेंग्यूच्यो केसी वाडपाक लागिल्ल्यान जतनाय म्हूण फोंडा पालिकेच्या सगळ्या वाठारांनी फॉगिंग सुरू करपाचो निश्चय जाला. नगराध्यक्षानच ही माहिती दिली. पळयात. गोंय राज्याक मुक्ती दिनाची 60 वर्सां कंप्लीट जाता. त्या निमतान गव्हर्मेंटान प्रत्येक म्युन्सिपालिटीक 1 कोटी ग्रांट दिवपाचो थारायला आनी हो एक सिग्नेचर प्रोजेक्ट कसो करचो असो ताणें सांगला. आनी एज इट इज तुमकां सगळ्यो खबर आसा आमची जी म्युन्सिपल बिल्डींग आसा आमकां ही जागो पावना हो
आनी ही हेरिटेज बिल्डींग असल्या कारणान आमी ती मोडपाकूच शकना. आनी आमचो एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डींग आमी आमच्या ज्या सायडीक सेटबॅक एरियेन आसा थंय आमी ऑलरेडी आमचो प्लॅन रेडी आसा आनी इट इज फॉर एप्रुवल एट PDA. आमी तांकां सांगलें की हो तुमचो जो 1 कोटी आसा तो आमी ह्या प्रोजेक्टाक वापरता. ह्या प्रोजेक्टाक आमकां 1.5 कोटी लागतले. म्हळ्यार हो जो 1 कोटी आसा तो वापरता आनी 50 लाख 15 फायनान्सांतले वापरता आनी तांकां ते एग्री जाले. दुसरी गजाल आसा ती हेजी डेंगू केसीस आतां थोड्यो म्हणजे आयकपाक येता. आतां पर्यंत आमी जे फॉगिंग आमचे कडेन एक मेकॅनिझम आसा म्हणटा तें फॉगिंग करपाचें. तर आज हांवें ह्या मिटिंगेच्या मदतल्यान टेक्निकल डिपार्टमेंटाक सगळं हें केल्लें इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा की आयच्या सगळ्या वॉर्डांनी तांणी विचारूं अथवा ना विचारूं हें फॉगिंग प्रत्येक वॉर्डांत जावनी. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. कांय राज्यांनी मुळाव्या पावंड्याचेर कोरोनाचो संसर्ग पातळिल्ल्यान केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान कोविड प्रतिबंधात्मक उपाय येवजण 30 नोव्हेंबरा मेरेन वाडयल्या. राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुखेल्या वांगडा जाल्ल्या उलोवपांत केंद्रीय गृह सचिव अजय भाल्लान सांगलें की कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाय येवजण 30 नोव्हेंबरा मेरेन वाडयल्या. सणा परबांच्या काळात लोकांनी कोरोनाचे नेम खरसाणेन पाळचे केंद्र, राज्य आणि भलायकी तज्ञांनी आवाहन केलां. भारतात फाटल्या 34 दिसांच्यान 30,000 परस उण्या कोरोना केसींची नोंद जायत आसा. रिकवरी रेट 98.2% आसा. भारतात फाटल्या 24 वरांत 14,348 कोरोना केशींची नोंद जाली. कोरोना केशींचो एकूण आंकडो 3,42,46,157 पावलो. एक्टिव्ह केशींचो आंकडो देंवन 1.6 लाखांचेर पावलो. 805 जाणांक मरण आयिल्ल्यान मरप्यांचो एकूण आंकडो 4,57,191 पावलो. एक्टिव्ह केशींचें प्रमाण 0.47% आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. परतून एक वेवसायीक विसव. भारतीय जनता पार्टी आणि युवा मोर्चान CM ट्रॉफी खेळा सर्तीचे आयोजन केला. 30 ऑक्टोबर ते 13 डिसेंबर मेरेन ही सर्त जातली. सर्ती खातीर फाटले 20 ते 25 दीस नाव नोंदणी चालू आशिल्ली. म्हापशेच्या पेडा खेळा संकुलात सर्तीचे उक्तावण जातले. ह्या वेळार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, सदानंद तानावडे, राष्ट्रीय युवा फुडारी तेजस्वी सूर्या हजर रावतले. शुक्रारा CM ट्रॉफी जर्सी लॉन्च केली. क्रिकेट, फुटबॉल, व्हॉलीबॉल, कबड्डी, कॅरम, पावर लिफ्टिंग आनी बॅडमिंटन ह्या सारकिल्ल्यो खेळा सर्ती जातल्योच. ते भायर गोंयचे सांस्कृतीक दायज दाखोवपी घुमट आरती, फुगडी, गायन, नाच, पेंटिंग आनी रांगोळी सर्तय जातली. रजिस्ट्रेशन आमी चालू आसले फाटले एक 20-25 दीस रजिस्ट्रेशन चालू आसले ते खातीर आमचे कंप्लीट जाल्लेले आसा आनी ऑलरेडी आमची जी टीम आसा ती डेटा एंट्री करपाक चालू केल्लेले आसा. आनी म्हाका दिसता जे इव्हेंटाचो जो मेन उद्देश आसलो की फाल्यां आमची CM ट्रॉफीची ओपनिंग आसा आनी ओपनिंग जो आमचो इव्हेंट जातलो पेड्यान थंय त्या ओपनिंग इव्हेंटाक आमचे गोवा राज्याचे CM आसतले डॉक्टर प्रमोद सावंत, तशेंच आमचे पार्टीचे अध्यक्ष आसतले सर सदानंद शेट तानावडे आनी आमचो युवा मोर्चाचो नॅशनल प्रेसिडेंट तेजस्वी सूर्याजी ते सुद्धा फाल्याच्या इव्हेंटाक हाजीर रावतले. मॅक्झिमम पर्संटेज हांचे कडेन पर्यंत हो इव्हेंट गेल्लो आसा. ही एक उपलब्धी आसा. ह्या उपलब्धीक सगळ्यांनी येवचें, आपल्यान तें पळोवचें, सामाजीक सगळें जें कितें आसा तें पाळून आनी हो इव्हेंट सक्सेसफुलूच न्ही तर ग्रँड सक्सेस करचो. 31 तारखेच्यान आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी लेवल इव्हेंट चालू जाता. ते 13 डिसेंबर आमची स्टेटीची फायनली. सो 31 ऑक्टोबर ते 13 डिसेंबर. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी. 1 आनी 2 नोव्हेंबराक जोगला आनी गडगडाच्या पावसाक तोंड दिवपाची तयारी गोंयकारांनी दवरची. कांय सुवातींनी 30 ऑक्टोबर ते 2 नोव्हेंबरा मेरेन कमी चड प्रमाणात पावस पडटलो. 29 वेर वातावरण सुकें उरूं येता. ह्या मजगतीं चडांत चड 35 जाल्यार उण्यांत उणें 23 डिग्री सेल्सियस तापमान उरूं येता. हवामान खात्याचो अदमास. फुडल्या 2 दिसांत 1 ते 2 डिग्री सेल्सियसांनी तापमानात वाड जावं येता. फुडले 2 दीस मळब नितळ निवळ दिसतलें खरें, पूण 2 तारखे मेरेन फांतोडेच्या वेळार दवाची कुपांय दाटिल्ली दिश्टी पडटली. दर्यांत बोटी घालून नुस्तेमारी करप्या खातीर मात खाशेली अशी शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365च्या आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात.
कोरोना महामारी सोपूंक ना देखून घेवया जातनाय दवरया सोशल डिस्टन्स वापरया मास्क आनी सांबाळया भलायकी मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.